नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारुळकरांचो येवकार खबरो विस्तारान। पीपीपी तत्वाचेर जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, सांतिनेज सरकारी क्वार्टर्स, पार्किंग, प्रशासन स्तंभ आणि वास्को बस स्टँड एनबीसीसी वरवीं बांदतले मुख्यमंत्र्याची माहिती। सरकारी बिल्डिंगांच्या छप्पराचे काम 15 वर्सां जाल्ल्या सरकारी गाडयो स्क्रॅप करपाची कॅबिनेटान मान्यताय। प्रशासन स्तंभ युनिटी मॉल लोकांचो हिताचो विरोध नाका मुख्यमंत्री उलयलो। मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेकूय मान्यताय। सोमारा मंत्रिमंडळ बसका जाली। पीपीपी तत्वाचेर जुंता हाऊस, सर्किट हाऊस, सांतिनेज सरकारी क्वार्टर्स आणि गॅरेज, प्रशासन स्तंभ वास्को बस स्टँड एनबीसीसी वतीन बांदतले म्हूण मुख्यमंत्र्याची माहिती। सायनिंग ऑफ MOU बिटवीन द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन अँड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड and redevelopment of the 7th project of the state of Goa on a PPP basis. हे all together 7 project हे आम्ही NBCCच्या वतीन घेता आणि हे पुराय जे आसा पळय न्ही PPP बेसिसचेर हे प्रोजेक्ट करता। हे फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर, कारण तेंच्यांनी ऑलमोस्ट बेजीक वर्क हाजो कंप्लीट केला। टेंडरिंग प्रोसेस विदीन सुद्धा सुरू केल्लो आसा। फुडल्या 15 दिसाच्या भितर फाउंडेशन स्टोन काही प्रोजेक्टाचे लागतले। प्रशासन स्तंभ युनिटी मॉल लोकांच्या हिताचो विरोध नाका मुख्यमंत्री उलयलो। विरोध करता तांकां म्हजें सांगणें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो। थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर दॅन थाउजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पळय न्ही त्या थंयसल्याच लोकल लोकांक मेळटले। सरकारी बिल्डिंगांच्या छप्पराचे काम करपाक कॅबिनेटाची मान्यताय। आसतना पावसा पयलीं सगळ्यो वेरियस गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सांची रूफ जी पिड्ड्यार जाल्ली ती सगळी रूफ जी आसा ही नवीन करपा खातीर ऑलरेडी घेतल्या। नवीन PWD मिनिस्टर फॉलोअपूय करता तो। 15 वर्सां पुराय जाल्ल्या सगळ्यो सरकारी गाडयो स्क्रॅप करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम जी आसा ती अवेल करपा खातीर 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो सगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो व्हेहिकल जी RVSFच्या अंडर गोंयान एस्टाब्लीश केला ताका ह्यो व्हेहिकल दिवपाचें डिसिजन गव्हर्मेंटाचें। मजगतीं मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेच्या दुरुस्त्यांक मान्यताय दिल्या। जी EDCच्या अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना आशिल्ली ही आमी चेंजीस करून ती नवीन तितूर काही नोडल एजन्सी द डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स तेच्या उपरांत इम्प्लिमेंटींग एजन्सीज EDC आनी ट्रेनिंग पार्टनर इज एन एंटरप्रिन्युअर्स डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया ADII भुरग्यांच्या मदीं नवीन एंटरप्रिनरशीप क्रिएट जावपा खातीर ही स्कीम थोडीशी बदलल्या। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी स्वप्नील तारी। आयज सावन सुरू जावपी GST 2.0 म्हळ्यार GST सेव्हिंग फेस्टिवल GST सुदारणा दर एका कुटुंबाक सूख हाडटली। हे बदल विकसीत भारत 2047 खातीर आनी भारताक संवसारीक अर्थवेवस्था करपा खातीर म्हत्वाचे पावल थारतले म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयलो। गोंयचो विकास केल्या शेतकी, भलायकी, पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी, MSME, निर्यातदार, फार्मा कंपनी आनी ल्हान उद्देगांक नव्या बदलाचो फायदो जातलो। सरकाराच्या GST रिफॉर्माक उद्देजकांनी मोठ्या उत्सवान येवकार दिला। फाल्यांच्यान GSTत बदल जाता आनी कंपनींनी नव्या दरान ऑफरींच्यो जायराती करपाक सुरवात केल्यात। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग आसानी से खरीद पाएंगे। युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को
ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। ॲक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात मास्टर माइंड हिस्ट्री शीटर जेनेटो कार्दोजोक पणजी पुलिसांनी आयतारा राती अटक केल्या। ह्या प्रकरणात कार्दोजो सयत 8 जाणांक अटक केल्या। तशेंच पोन्ने गोंय आनी आक्षे पुलिसांनी 23 जाणांक प्रतिबंधात्मक अटक केल्या म्हूण SP राहुल गुप्ताची माहिती। रामा काणकोणकराचे मारपेट केशीत खापगुंड आणि हिस्ट्री शीटर जेनेटो कार्दोजाक अटक। उत्तर गोय पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ताची माहिती। पिछले 3 दिनों से हम जो हमने 7 लोग अक्यूज्ड अरेस्ट किए थे थर्सडे और फ्राइडे को मिला के, उनका हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे थे और भी जो अवेलेबल एविडेंसेस थे उनको एग्जामिन किया जा रहा था अलग अलग एंगल्स से। बार बार इंटेंसिवली पूछताछ की गई और इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक किया गया। इनकी सारी एक्टिविटीज जो रही हैं पिछले 1-2 महीने में उन सबको हमने एनालाइज किया, तो उससे हमको एक नाम सामने आया जेनेटो कार्दोजो कि जिसने जो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है और जिसके इंस्ट्रक्शन पे काम हुआ है, तो उसको हमने इनके डिस्क्लोजर के बेसिस पे अरेस्ट किया है जेनेटो को। और आज उसको अभी अंडर कस्टडी हमारे पणजी पुलिस स्टेशन की टीम ने आज उसको यहाँ पे पणजी के एक होटल से वहां से हमने उठाया है उसको, तो उसको अभी अंडर अरेस्ट प्लेस किया जाएगा। उसका पूरा नाम है जेनेटो कार्दोजो, एज 36 ईयर्स, सन ऑफ विंसेंट कार्दोजो, एड्रेस सेंट अगस्तीन वाडो, सांता क्रूज, पणजी। ये पुराना हिस्ट्री शीटर है ओल्ड गोवा का अगेन और काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है इसके ऊपर। इस केस में इसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हमको नजर आ रहा है अभी तक और इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। रामा काणकोणकराचेर हल्लो करपाचो प्रायमा फेसी हेतू आदली दुश्मनकाय। जेनेटोन हल्लेखोर गटाक रामाचेर हल्लो करपाची ऑर्डर दिल्ली म्हूण SP राहुल गुप्ताची माहिती। सर मोटिव भी और कुछ मोटिव अभी देखेंगे, बट इनका कुछ पुराना दुश्मनी है जहां तक मुझे लग रहा है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन वो फोन अभी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। सो एनी पर्सनल रीजन के लिए वो अभी है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट कुछ तो है इनका एंगल। जो पिछले 7 लोगों को अरेस्ट किया उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली उसी है। के बेसिस पे हमने जेनेटो को अरेस्ट किया। सो उनका ही नाम आ रहा है। सो पर्सनल राइवलरी बोल सकते हैं। अभी जेनेटो से पूछताछ करेंगे, बट इन्होंने इसका नाम लिया तो उसके बेसिस पे हमने इसको अरेस्ट किया है और इन्होंने शायद मिलकर प्लानिंग किया ये सब करने की। यही मास्टरमाइंड। अब वो मैं नहीं कह सकता कि जस्ट हमने अरेस्ट किया है बिकॉज इसका नाम लिया गया है। इसके आगे भी नेटवर्क रहेगा। अभी उसका भी मैं आपको नहीं बोल सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, बट इसका नाम आया प्रोमिनेंटली कि सातों लोगों ने 7 में से 3 या 4 लोगों ने इसका नाम लिया, तो हमने इसको अरेस्ट किया। हांवें वदोळी सांगला कोण अशा पद्दतीचे आसा त्या सगळ्या जाणांक भितर उडयतले, खंयसरूच कोणूच सुटचो ना। मास्टर माइंड फुडें हाडप म्हणजे सगळे जो मागणी कोण इन्वॉल्व आहा तितक्या सगळ्या जाणांक भितर उडयतले, पयलीं सांगला भितर उडयतले 100%। त्या बाबतीत देर इज नो कॉम्प्रोमायज। परत सांगता खंयच्याच बाबतीत लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब करपाक हांव दिवपाचो ना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। बायणा महिरनुसा नावाच्या 64 वर्साच्या जाणटे बायलेचो खून जाला। पुलिसांनी दुबावित्याक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बायणा नायक इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार हे जाणटे बायलेचो एका बेबड्यान घरात घुसून सुरो तोपून खून केलो। खून केल्या उपरांत भितरल्यान खंय दाराक खिळी घाली। शेजाऱ्यांनी पुलिसांक कळयलें। पुलिसांनी दुबावित्याक घेतलो ताब्यात। फुडलो तपास चल्ला। It is a very bad thing that a elderly lady, 64 years old, Bhaidkar, was murdered at a residence in Katebaina by one young person
who was from Assam, and due to swift action of our police and our team, we could apprehend the accused before he could leave the state or run away. We have taken the accused in custody. We have done all the legal formalities. Forensic team was also brought. We have lifted all the crucial evidence which we have collected, and we have been on the line of investigation, and we will be placing the accused under arrest. So any details of the motive or anything has been ascertained? So far we haven't come across anything, neither has been disclosed by the accused, but later in the interrogation we should be able to find the motive of this murder. आमकां इन्व्हेस्टिगेशन अशें कळून येता की जो अक्यूज्ड आसा तो सुमार 21 वर्सांचो आनी ताका हे वास्कोचे लेन देन कांयच ना, तो आसामचो असो कळून येता. सद्याक पुलीस तपास करत आसा. जी आमकां स्टोरी आतां कळून येता की तो जो भुरगो आसा 21 वर्सांचो अक्यूज, ताचें नांव आसा रोहम अली. हो खंय भुरगो एक सुमार 1:30 सुमार ते बिल्डिंगेन वयर चडलेलो आनी वयर खंय ते 3rd फ्लोराच्या टॅरसाचेर तो दार धाडयतालो आनी तो खंय तरी एखादी टॅरसार वचून सोदतालो आनी जेन्ना ते टॅरसार वतना तो आवाज जावपाक लागलो. ही बायल जी आतां आज मरण पाविल्ली आसा मेरुनिसा बिडीकर, ती बायल खंय भायर आयली आनी तिणें त्या भुरग्याक पळयलो आनी त्या भुरग्याक सांगलें तिणें हांगच्यान वच म्हणून. तो वचना जालो म्हणून ती खंय सकयल आपल्या शेजाऱ्या कडेन गेली आनी शेजाऱ्याक सांगलें खंय मातशें पुलीस कंप्लेन एक कर, कित्याक एक भुरगो अननोन भुरगो हांगा वयर आयिल्लो आसा आनी तो थंय बोवाळ करतना आपल्याक खंय तरी भिरांत दिसता म्हणून. आनी जेन्ना ती बायल ते सांगून जेन्ना परते आपल्या घरा कडेन गेली तेन्ना खंय हो भुरगो जो आसा अक्यूज भुरगो जो आसा तो खंय तिचे ऑलरेडी घरान भितर पाविल्लो. आनी जेन्ना ती बायल भितर पावली तिजे घरचे सुरी घेवन एक धाकटी एक किचन नायफ अशें म्हणटा आमी, तिजे घरची सुरी घेवन खंय ताणें ताच्या गळ्याक मारलो आनी गळ्याची वेन स्लीट जावन ती मरण पाविल्ली आसा. सद्याक अशें उघड जावन येता की जो भुरगो आसा अक्यूज्ड probably was under the influence of some kind of कांयच कळूंक शकना बिकॉज इट अपियर्स दॅट ही वॉज अंडर सम इन्फ्लुएन्स ऑफ सम सबस्टन्सीस ऑर अल्कोहॉल. पूण सद्याक पुलिसान ताका धरिल्लो आसा. फुडलो तपास चालू आसा. आयज हांगा SP DYSP सगळे हांगा येवन गेले आनी द मुर्मुगांव पुलीस मॅनेज टू क्रॅक द केस इन नो टायम. फुडलो तपास चालू आसा. इन्व्हेस्टिगेशन्स आर ऑन गोईंग. वास्कोच्यान पुर्ण मिडिया खातीर विक्रांत नायक. कदंब प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाक विरोध चिंबलचेकारांनी रॅली. बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो अध्यक्ष म्हणटा सरकाराचे हे प्रकल्प चिंबलाची वाट लायतले. युनिटी मॉलाच्या जाग्यार चिंबलकारांचो मांड घालचो, थळाव्यांक प्राधान्य दिवचें आपाचो फुडारी अमित पालेकराचो प्रस्ताव. जाल्यार सरकार बेकायदेशीर रितीन काम करता म्हूण RGPचो आमदार विरेश बोरकाराचो आरोप. आमकां नाका युनिटी मॉल, आमकां नाका प्रशासन, आमकां नाका. कदंबा प्लॅटोचेर येवपी युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभाच्या विरोधान चिंबला ते तोयार तळ्या मेरेन थळाव्यांनी रॅली काढली. बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या अध्यक्षान विरोधाची कारणां स्पश्ट केली. तळ्याची खोली कितली आसा आमच्या? एक 40 मीटर 40 ते 50. 17 मजली बिल्डिंगेचे फाउंडेशन कितके भितर वयतले? हांगासर येता तेंच्यांनी हे मारला फेन्सिंग करपा खातीर पत्र मारपाक सुरवात केले. वेटलँड म्हणून डिक्लेअर केल्या नंतर ह्या वेटलँड ऑथॉरिटीची एक जबाबदारी आसली की हांगासर नीस करपाचे. आमकां नीस बी काय घालूंक ना तुम्ही. तशेंच विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी थळाव्यांक तेंको दिलो. सजेशन करता लोक नाका सांगता तो प्रोजेक्ट कित्याक नाकता, कित्याक घालता लोकांचे, कित्याक सॅन डिस्ट्रॉय करतात. हे युनिटी मॉल आसा पळय ते युनिटी काडयात. चिंबलकाराचो मांड कसो? आमचे जे ST बांधव आसा तांची सगळी बायलां पणजे भाजी विकतात. शेतां कुशीक रावन रस्त्या कुशीक रावन भाजी आसाळे काण्णां चुन्नां कितें विकतात ते आमी हांगा विकपाक लागलो. सेप्टीक तयार जातलो तो खंय वतलो? आमच्या बांयनीत वतलो. आमकां पयलीं सुचोवंक ना. ज्यो बांय उरल्या त्योय पिड्यार करपाच्यो. तेन्ना सरकारा कडेन मातशी कडक मागे युनिटी मॉल तरी सोडा. आमचो मांड घाला. आमच्या मांडान आमी भाजी विकया, आमचे आंबे विकया, पणस विकया, तोरां विकया, कितें हांगा उत्पन्न जाता चिंबळा ते विकया. आणि प्रत्येक कडे आम्ही पळयता की आयज प्रोजेक्टाचे प्रोजेक्ट कोणा लागून हाडटा? हो सरकार जाला कितें इनलिगल सरकार. कारण तेजोच कायदो खबर ना. बोर्ड मारपाचो जावं कितें मारपाचें कांयच खबर ना. आयज जो रुदल्फ आसा तो रुदल्फ सुशागत आसा. तेणे खरें म्हटल्यार हांगा येवपाक जाय आसलें. तेणे खरें म्हटल्यार हांगा तुमच्या वांगडा रावपाक जाय आसलें. तेणे खरें म्हटल्यार हांव आवाज उठोवपाक जाय आसलो. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळेकर.
तवडकराक भारतीय जनता पक्षान निवडून हाडला. तो स्वता 3 फावटी निवडून आयला अशें म्हणटात जाल्यार 2017 पडलो कसो. म्हजे कडेन आशिल्ल्या खात्यांचेर 200 कोटीचो बर्डन ह्या विधानसभेचेर आपणे ताचे कार्यक्षमतेचेर आरोप केल्लो. आपणाची सुपारी घेवपा मदलो रमेश तवडकार एक हे सिद्ध जाले म्हूण आमदार गोविंद उलयलो. गोविंदाच्या स्टेटमेंटाचेर रमेशान दिल्ल्या उतराक गोविंदाची जाप. म्हणजे निर्णय जर घेवपाची म्हजे कडेन क्षमता आसत जर जायत ती म्हज्या काणकोणच्या मतदारसंघाचे लोक म्हाका निवडून दिनाशिल्ले. म्हणजे म्हज्या लोकांचे एक म्हजेर विश्वास आसा. तूं कोण सांगपी म्हाका निर्णय घेवपाची क्षमता ना म्हणून सांगपी तूं कोण. शाहजहान जो आसा न्ही की ताजमहल आपल्या बायले खातीर बांदलो. आज लोकशाही राज्य आणि लोकशाही राज्याक सुद्दां जे आसा ताणें ताजमहल बांदलो. ताजी कलावृत्ती कलाकाराची आसा न्ही ती प्रिय मतदारसंघात लोकांक बरी खबर आसा. गोमंतकीय आसा. आज हांव आसा आर्ट एंड कल्चर मंत्री म्हणजे ताका गरज आसा ते हांव गोमंतकी जनते कडेन एक पडताळून पळोवया आमी ताका कला क्षेत्रांतलो आसा न्ही गोमंतकी भूषण बी असो पुरस्कार दिवया. बलराम शिक्षणीक संस्थेच्या इमारतीक परवानगी मेळोवपाक आपणालो हात रमेशाक जेलींतल्यान भायर काडपी आमीच. कामापुरतो उटाक लागीं करपी आनी काम जालें तेन्ना उटा सोडपी हो मनीस तो विसरला आसतलो आमी विसरपा ना म्हूण गोविंद उलयलो. रमेश तवडकराच्या जापेक गोविंदाची परतून जाप. तो कितले फावटी निवडून आयलो ताजेर हांव कांय उलोवना. हांव उलयला आनी म्हजे कडेन जी खातीं जी आशिल्लीं आर्ट एंड कल्चर आनी तें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ताजेर 200 कोटीचो कितें बर्डन अशें ताणें एक उलयल्लो आशिल्लो पत्रकान छापून आयिल्लें आशिल्लें. म्हणून हांवें ताका म्हणिल्लें आसा की मनशाक जर कुवत जर आसा जाल्यार एक्सक्युजीस ना. हांव सदांच उलयता पळय न्ही म्हजी बरेचशे जाणांनी सुपारी दिल्ली आसा आनी तो घेणाऱ्या पैकी हो एक तातूंतल्यान एक आसा. हें आज सिद्ध जाल्लें आसा. कारण होच सभापती एका मंत्र्याचेर करप्शनाचो आळ लायता पळया. विरोधक जे आसा त्यांच्या हातान तो प्लेग दिता. खरें म्हणल्यार प्लेग सभागृहान हाडपाकूच मेळना. ही परवानगी कोणी दिली आनी तो कितलो टायम उबे रावले ते बरें हाडले जाल्यार तांणी तांकां हटकारले ना. दॅट मिन्स हें जाणून बुजून ठरिल्लें हें षडयंत्र आसा. श्रमदाम करपाक आमदार वा मंत्री आसपाची गरज ना. मात घरा बांदून उदो करून प्रसिद्धी मेळोवपाचो हो यत्न उलोवंक गेल्यार खूब आसा. मुखार आनीक खूब कितें जावपा आसा म्हूण आमदार गोविंद गावडेचो मंत्री रमेश तवडकराचेर उतरांचो फार. तूं इतलो श्रमदान आनी श्रमदान करपा खातीर तुका म्हाका दिसता आमदार जावपाक जाय, मंत्री जावपाक जाय, सभापती जावपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पयलेच खेप पर्यटन खात्यान ऑगस्ट म्हयन्यांतूच शेकवाल्यांक लायसनां दिल्यात. सिजना पयलीं दर्या वेळेचेर शेक दिसपाक लागल्यात. ह्या वर्सा सिजन सुरू जावपाच्या पयलीं शेक उबारपाक मेळटा म्हूण शेकवाले उमेदी. शेकाक सबलेट करपाचेर कारवाई जावची मात ते सबलेट करूंक गोंयकारांकूच दिल्यार सूट दिवची म्हूण शेकवाल्यांची मागणी. शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो प्रुडंटा कडेन उलयलो. ऑगस्ट म्हयन्यान पयलेच खेप पर्यटन खात्यान शेक ओनरांक लायसनां दिलीं. हाचो थळाव्या शेकवाल्यांक जातलो फायदो शेक ओनर वेलफेअर सोसायटीचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोसोन उक्तायलो. सरकारान न्हू एपसाक इतले बेगीन दिली की लास्ट इयर आमी म्हणटाले भरपूर बेगीन दिली पण एपसार सुपर अर्ली म्हणटा तेश पडलें. म्हणजे आमकां ऑगस्टान केन्नाय हाचे फुडें डिमार्केशन करूंक ना. फर्स्ट टायम आमकां ऑगस्टान लायसन्सां दिली इतले बेगीन आनी डिमार्केशन केलें तेच वर्साक. आनीक आमी चड उपकारी सीएमान आमकां जायते हेल्प केलें. टुरिजम मिनिस्टरान इतलो इनिशिएटीव घेतलो पर्सनली आपले फॉलो करून आमकां जाता तितले बेगीन लायसन्सां दिवपाक केलें. तशेंच टुरिजम डायरेक्टरानूय आमकां आपोरून सांगलें एपसा पण तुमकां बेगीन दिता म्हणून आनी बेगीन दिली न्ही म्हणून आमकां बेगीन घालून बेगीन चालू करपाक मेळ्ळें. इतले बेगीन इनिशिएटीव घेतलो शेकां आमकां इश्यू करपाक. आनी सदांच आमी म्हणटाले कितें आमी ट्युरिस्ट येयले शेकाना आतां आयज आमी ओपन करून ट्युरिस्टांक रावता. तशेंच शेकांच्या सुयेचेर प्रश्न केल्या उपरांत अध्यक्ष सांगता
टॉयलेटाचो मातशें थोडे कडेन प्रॉब्लेम आहा, पण आतां आमी कितें केलां, आमचे जे सुवेज आहा न्हू, आमी ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मिटींग घेतलेली आनी ते मिटिंगेन आमकां सुवेज कॉर्पोरेशन आहा ते आमकां हेल्प करपाक सांगलां. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. गोयच्या पर्पल फेस्ट चेस चॅम्पियनशिपाचें उक्तावण जालें. चेस चॅम्पियनशिपांत दिव्यांग प्राधान्य. पर्पल फेस्टाचे पयली इव्हेंट जातले. व्हीलचेअर क्रिकेट, ब्लायंड क्रिकेट तशेंच वुमन ब्लायंड क्रिकेट सारकिले टुर्नामेंट आयोजीत. We are getting prepared and we are getting our own people to in the field of chess, all the disabled from Goa. The third edition of Purple Festival starts from 9th and 11th, 12th. And before that there are pre-festival events, and one of the most exciting pre-festival event is again wheelchair cricket and blind cricket, and to complement with that we have a women's blind cricket tournament, two tournaments which are being played in Fonda, and we have an association with Dr. Ketan Bhatikar, who is taking keen interest for last two Purple Fest. He has given his best for organizing and associated with this 28th to 3rd and 4th to till the end of 12th of October, Purple Fest. This is going to be a most exciting tournament because it starts morning at 9 and it ends up in the floodlight at midnight or 1 p.m. So this is going to be a bonanza for the Fonda and for the Goans to see the performances of our very exciting players who will come down from all across the country, and some of them may come from internationally. 27 तारखेर आमची ब्लाइंड क्रिकेट चालू जातली. ताज्या पयलीं 3 दीस क्रिकेटची प्रॅक्टीस आसतली. सो हांव संपूर्ण गोंयकारांक हांगा येवन ब्लाइंड क्रिकेटीक तांकां आमकां सपोर्ट करचो, कारण ऑलमोस्ट 4 टिमी येतात ज्यो 2 तारीख पर्यंत चलतल्यो, आनी परत आमी व्हीलचेअर क्रिकेट चालू जातली. 12 टिमी आमी व्हीलचेअराचे हांगा हाडल्या, आणि ती सकाळी 9 पासून रातची 12-1 पर्यंत चलतली अंडर फ्लडलाइट्स. नोबडी इज विथ बॉर्न डिसेबिलिटी. एव्हरीवन नीड्स मोटिवेशन, अँड फ्रँकली स्पीकिंग तुम्ही आमच्या खातीर मोटिवेशन, आमी तुमच्या खातीर न्ही. काणकोण आनी केपें वाठारांतलीं बायलां मडगांव शारांत येवन गांवठी भाजयो आनी हेर सामान विकता. सरकारान तांकां 30 वर्सां आदीं शेड बांदून दिता म्हणून उतर दिल्लें, मात आजून शेडूय ना आनी बसपाक लुगारूय ना. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ती रस्त्या कुशीक बसतात, बसून आपलो वेपार विकून पोट चलयतात. पळोवया खासा रिपोर्ट. काणकोण केपें वाठारांतलीं फळां भाजी विकपी ग्रामीण भागांतली बायलांक शेडीचो प्रश्न. आपणाल्या पोरसांतली भाजी आनी हेर फूल फळावर हाडून मडगांवां विकपी ह्या बायलांक मार्केट शेड उबारून दिता म्हूण 30 वर्सां आदीं उतर दिल्लें, मात शेड केन्ना जालीच ना. ही बायलां होच धंदो करून आपणालें कुटुंब सांबाळटा. हांगा रस्त्या कुशीक वतात बसून ती आपणालें सामान विकता. सरकार शेतां करात, शेतां कसयात म्हणटा जाल्यार आमच्यो गांवठी भाजयो विकप्यांक फावो त्यो सुविधा ना. ओके. आणि हांगा जेवन विकताली पयलींच्यान कितें कितें विकता गे तूं? मोगी, तवशी, कोसाळी, वांगी तसली रानू पयली. गांवान खंयची? बेनोड्या. आणि तुमकां सरकारान पयलीं कितें तुमकां शेड बांदून दिता म्हणून सांगलेली, ती जाणा तूं? अजून बांदूंक ना. कितली वर्सां जाली आसतली सांगल्या तुमकां बांदून दिता? कितली वर्सां जाली किशेक वर्सां जाली म्हण तूं? हय. बांदून तुमकां आणि कोणच्या मिनिस्टराक मेळ्ळी तुमी? हां, दिगंबर कामती कडेन गेल्ली. केन्ना? मे म्हयन्या वचून येयली. मागीर कितें सांगलें तेणी? आम्ही बाजारात व्यापार केले नाही, आम्ही घरचंच आमगे व्यापार. ओके. किती वर्सां जाली तूं हांगा हे सामान विकता तुजें? कितें विकता तूं हांगा? आम्ही आमचे कितें जाल्यार तवशी आनी कितें चुपडां आनी मागीर सगळी व्यापार आमचे घातल्यार विकता, आनी नाल्यार आमी येयना.
ओके. गांधी मार्केटान येवपाक तेन्ना येतना गांधी मार्केटामध्ये भायल्यान येता तो विकनाय. आमी कितले फावटी म्युन्सिपाल्टी गेली आमकां हिंग येवपाक दवर आमी म्युन्सिपाल्टी मागीर गेली मागीर तेमी सांगलें आमकां कितले फावटी आमी कितें जाल्यार हें करता म्हणून मागीर आजून केलें ना तेमी मार्केट जागा बांदून दितले म्हणून रावपाक विकपाक तुमकां. म्युन्सिपाल्टी आणि मिनिस्टर कोण येवंक नासले हांगा मेळपाक तुमकां. मिनिस्टर अशें कोण येयना आतां हेच तुमी पळय हेच करपाक आमकां कितले फावटी तेमी आमचे कडेन उलोवन बी कितले फावटी वयले जागा दिता म्हणून. जागा दिता म्हणून तुमी खंयचो वेपार हाडटा गांवठी वेपार हाडटा आमी कितले म्हयने येता अशें करून तेमी कितले फावटी आमकां उलोवन वयले. कितली वर्सां जाली आसतली ह्या गजालीक आतां. हे जाले आतां 25 वर्सां जाली. 25 वर्सां जाली. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. हरवळ्या श्री क्षेत्र रुद्रेश्वर देवस्थानांतल्या पवित्र तीर्थस्थानाचेर आपल्या पुर्वजांक पिंडदान करपाक लोकांचो घेव गर्दी. सर्व पितृअमावशेक आपल्या मेल्ल्या गेल्ल्यांक शांती आनी मोक्ष मेळचो म्हूण पिंडदान दिवपाची प्रथा आसा. कांय लोक आपल्या घरांक भट ब्राह्मण हाडून पिंडदान करतात जाल्यार कांय लोक हरवळ्या पवित्र स्थानार पिंडदान करतात. सर्वपुत्र अमावास्या त्या दिसाक सगळे आपले पुर्वजांक ह्या जाग्यार पवित्र स्थानाचेर येवन आपल्या पुर्वजांक पिंडदान करतात. ही पवित्र जागा ही महादेवाचें जे वास्तुस्थान जें आहा बसलां आनी सगळें तीर्थक्षेत्र जें आहा त्या जाग्याचेर ही पवित्र जी विधी जी आहा एक खुबश्यो विधी ह्या तीर्थक्षेत्रान मनयल्ले गेले वयता. आमी खूब वर्सां जालीं पळयता एक भुरगेपणानसून जी आतां ही वर्सां म्हाजी पास जाली तो पर्यंत जे भावीक ज्या हांगासर ह्या तीर्थक्षेत्रान आपले जे आपली भावना व्यक्त करतात ती येयल्ल्या वर्सां दिसून येता. ते इतके जे लोक येयल्या ते आपले भावनेन हांगासर पावले. सर्वपित्री अमावास्या. सर्वपित्री अमावास्येचं वैशिष्ट्य असं आहे की हा आहे महाळवस. हा महाळवस म्हणजे काय तर कन्यागती सवित्री म्हणजे जेव्हा सूर्य हा कन्या राशीमध्ये जातो आणि कन्या राशीतून तुळा राशीमध्ये आणि तुळा राशीतून वृश्चिक राशीमध्ये असे साधारण 2 महिने. ह्या 2 महिन्यामध्ये हा महालय पक्ष असतो पण त्यातले हे 15 दिवस महत्वाचे का प्रत्येक तिथीला एक महत्व आहे. जसं एकादशी प्रत्येक महिन्याला 2 एकादशी असतात. एक कृष्ण पक्षातली आहे शुक्ल पक्षातली पण त्यातले तर 2 एकादशी महत्वाच्या आहेत. एक आषाढी एकादशी एक कार्तिकी एकादशी. त्याचप्रमाणे त्रयोदशी ही सुद्धा एक तिथी आहे. तर त्रयोदशीमध्ये एक त्रयोदशी आहे धनत्रयोदशी जी कधी येते दिवाळीला येते ती एक स्पेशल आहे. तसंच अमावास्या दर महिन्याला एक अमावास्या असते. 12ही महिन्याला एक अमावास्या आहे. पण ही जी अमावास्या आहे भाद्रपद कृष्ण अमावास्या ही स्पेशल का आहे तर ह्या 15 दिवसामध्ये असं आपल्या धर्मशास्त्रात सांगितलं गेलेलं आहे की आपले जे पितर आहेत हे पितर ह्या 15 दिवसासाठी किंवा ह्या 2 महिन्यासाठी महालयाचा जो काळ आहे त्या काळामध्ये वायू रूपाने पृथ्वी तलावरती येतात. ते स्मेलमधनं ग्रहण करतात आणि त्याने तृप्त होतात. त्याच्यामुळे प्रत्यक्ष अन्न तिथे खाल्लेले दिसत नाही पण स्मेलच्या स्वरूपामध्ये ते ग्रहण करतात आणि त्यातून ते तृप्त होतात. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप व्हॉट्सॲप ट्विटर फेसबुक टाटा प्ले ॲप जिओ टी व्ही ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.